आज सगळे येयले तांकां वेलकम करता आनीक सगळे मानेस जे आहाय खास करून गोवा ट्रॅक्टर्साचे तेंगेले ऑफिशियल येयले ते स्टाफ येयले ते तेंगे पात्रां हांव मोदिना तरी पासून तेजे उगडास करता आनीक डिपार्टमेंट आमचो डायरेक्टर आसा बाब संदीप आमचो ZDO गांवकार आनी बाकीचे ऑफिशल्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे सगळ्यांक म्हाका दिसता आमी आज काळजा म्हणून देव बरें करूं म्हणटाय कित्याक दुरी आमी तरी काम केलें बट फायनली एप्रुवल आमकां तेम दिलां सरकाराकूय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ऑलमोस्ट 60 मशीन्स ऑलमोस्ट 9 पावर ट्रिलर आनीक वीड कटर ऑलमोस्ट 49 वीड कटर्स हे सगळे आज आमी सँक्शन करून आज सगळ्या फार्मराक दिले आनी एग्रीकल्चर फार्मर म्हळ्यार आमगेले बॅकबोन ऑफ अ कंट्री आमगेलो जे मेन अन्नदाता आमगेले फार्मर आनी जेन्ना ते आमकां कितें शेतां पिकावळ कोताय तेन्ना आमचें पोट भोंवता सो आमचें एक कर्तव्य आशिल्लें की फार्मराक खंय तरी पावपाक आनी एक सुविधा दिवपाक सो हांव मातशें चिंतलें की हे पावर ट्रिलर्स आनीक वीड कटर हे तेंगे आतां काजू सांकाळपाक पडटाय पयलीं आतां लेबरूय उणी आसताय सो हेजेरूय तांकां सांकाळपाक बरें पडटा थोडे आपणें दिसपट्टोय जोडटाय वीड कटर घेवन दिसा कोंतान वचोन तेवूय काम करताय सो ह्यो सगल्यो सुविधा आमदार ह्या नात्यान आमी तांकां आज हाडून दिल्यो आनी खूब बरें दिसता थोडे दुरी ऑपोजिशन आहाय मातशें कडेन टायम कडेन सुबेज गेलो सो एक म्हयनो सुबेज गेलो बट डेफिनेटली आमचें देर इज अ वील देर इज अ वे म्हणटाय आमी खंय तरी सगळे वचोन भोंवोन करून आमगे ऑफिस स्टाफ आमगे ऑफिस सगळे स्टाफांनी काम करून आज हे सुविधा तांकां दिल्या आमगे स्टाफाकूय देव बरें करूं म्हणटा आमगे गोवा ट्रॅक्टर्स तेंगले सगळे स्टाफाकूय देव बरें करूं म्हणटा आनीक सगळें तुमकां आज येयली आनी हेजी बरो उपेग करचो बरें तेजो फायदो काडून आमकां पिकावळ बरी दिवची आमचें सगळ्यांचें तुमच्या आदारान म्हाका दिसता जेन्ना तुमी कितें पिकावळ शेत बीत रोयताय आमकांय तें भात पिकोवन आमकांय जेवपाक मेळटा सो हेसलें काम करया आनीक जायते शेत पाड जाले आमगे मतदारसंघूय जायते आहाय ते तुमचे केन्नाय कसलो आदार आहा जे फार्मराक जे जेन्ना तुमी पिकावळ कोताय आमी सदां तुमचे बार रावतले आनी आसतले असलें आश्वासन दिवन सगळ्यांक आनीक पडी काळजो मनसून देव बरें करूं म्हणटा एक तुमकां सांगूंक सोदता की आल्टन सरान जेन्ना आमचे कडेन अप्रोच केलें मशीन दिवपाक तेणी सांगलें आमच्या शेतकी भावांक बेस्ट जे तुमचे कडेन बेस्ट मशीन आहा ते दिया आनी खरेंच आमी हे तुमकां वॉल्युमेकाचे इटालियन ब्रँड दिल्या शेर हे इंडियेचे बेस्ट ब्रँड दिवपाचे तुमकां प्रयत्न केला तर थँक्यू सर म्हणटा तुमकां सगळे बऱ्यांतले बरें तुमकां मशीन दिल्ल्या बद्दल खूब खोस भोगता की आमचे मध्ये असलो आमदार आसा जे आमच्या शेतकारांचे खूब चिंतता म्हणून तशेंच आमच्या गोवा ट्रॅक्टरान खुबशी मशीन्स आसा ब्रँडेड मशीन आसा आनीकूय बेस्ट मशिनां आसा पूण हे सगळ्यान बेस्ट तेणीन तुमकां दिवपाचे प्रयत्न केला ओके अशें सांगून दवरता सगळ्यांक देव बरें करूं चडांत चड आमचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्टा म्हाका खूब उमेद दिसता की इतले वर्सां कोण एक शेतकी मंत्री बी आसलेले पण त्या शेतकी मंत्र्यान ह्या शेतकऱ्याचो एक पण शेतकरी कितें करता कशी ना पयलीं आतां नांगराची पद्दत म्हणटी गेली नांगर कसपाची म्हळ्यार आतां कितें न्यू कितें मशिनरी कितें येयला ते आतां 20 वर्सां म्हळ्यार कोणाक याद जालें नासली पण फर्स्ट टायम पळयता हांव हो आमचो आमदार येयलो आतां 4 वर्सां जाला तरी आसतना तेणें आतां 60 लोकांक मशिनरी दिला शेतकऱ्यांक खरें ताका सगळ्यांनी ताळे मारून तेजें अभिनंदन करचें म्हाका खूब उमेद जाता की खरेंच ताका ह्या शेतकऱ्यांची कळकळीची हें आसा काळजी आसा की बाबा ते कशें शेत रोयता कितें पिकावळ वाडोवपा साठी आमी गव्हर्मेंटार लोक बोम मारता गव्हर्मेंट पिकावळ वाडयात शेत वाडयात शेत पणांक दवरनाका पण साधन सुविधा नासल्या कारणाने लोकांनी शेत सोडलें आसा पण आतां म्हाका दिसता की आतां एल्टन बाबान आतां मशिनरी दिल्ली आसा म्हळ्यार आतां शेतां आनी वाडयतले हितून इतलोय दुबाव ना आनी हेचो पुरेपूर लोकांनी ह्या शेतकऱ्यांक फायदो घेवचो इतलें सांगून हांव म्हजें देव सोंपयता सगळ्यांक देव बरें करूं पयस सुवाते सगळ्यांक तुमकां हांगा आयले बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी तशें आमचो केपेंचो आमदार बाबा एल्टन डिकोस्टा ताका बी हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की आमी ज्या इलेक्शना पयलीं जे आमी ह्या खेड्या गांवांनी प्रत्येक वाड तालुका वायज म्हणटा सुद्दां आमी भोंवून प्रत्येक घरान भोंवून पळयले कडेन आसा आनी ही बारीक आमगेली ह्या शेतकऱ्यांची ताका सगळी पुरेपूर ताका खबर आहा ताका लागून तेणी हो एक बरें डिसिजन घेतलें की प्रत्येक मनशाक तेणी आतां एक
पावर टिलर दिवपाचो जावं कटर दिवपाचें हे बरें डिसिजन घेतलें आहा. कमी कमी तेणी पयलीं स्टार्टींग तेणी स्टार्ट दिली आहे. पूण हांव ताका आनीचें मागता की लोकां आमगेलो हो लोक भरपूर लोक कश्टकारी लोक आहा त्या लोकांक ही चडांत चड लोकांक हेजो फायदो जाता. आनी आमी हे जो कोण शेती करता त्या मनशांनी आमी चडांत चड शेती ही चडांत चड आमी कोणाक दवरप ना. ती रोवन आमी तेजो कितें तरी उत्पन्न घेवपाचो फायदो आमी करपाक जाय. कित्याक मशीन दिली म्हण जालना, कितें तरी तेजो उत्पन्न तयार करून आमची ती तयार करपाक जाय. तसोच आमी तेणीन म्हणले कडेन आसा आमदारान, कितें आमदार जावचे पयलीं जर म्हणले कडेन आहा की आमी केपें नंबर 1 कितें केपें नंबर 1 करतल्यार रस्ते जॉब दिलो म्हणून केपें नंबर 1 जायना. बारीक बारीक सुविधा ज्यो पळय गांवांनी कितें जायो त्यो तर केले जाल्यार बारीक लोक वयर येयलो जाल्यार तो आमचो केपें तालुका म्हणटा नंबर 1 जातलो. अशें तूं काम कर, फुडारा आमचे तुजे फाटल्यान सगळे आमचे ठामपणे तुका उबे रावतले. अशी तुगेली आमकां बारीक लोकांक सगळो तुगे सपोर्ट मेळचो आनी तूं करतलो अशी आशा दवरता. दोन उतरी उलोवपाक दिले बद्दल देव बरें कर म्हणटा. म्हाका थोडो उशीर जालो पूण हांगा येतकीर म्हाका पळोवपाक हांव अजाप जालो की एक खुबशीं मशिनां सादारणशी एक 60 वीड कटर आनीक 10 मिनी पावर टिलर हे आज शेतकऱ्यां खातीर दिवपाचें एक मोठें काम ह्या आमदारान आपल्या मार्फत केल्लें आसा. हांव खरें आमदाराक धन्यवाद म्हणटा की ज्यो बारीक लोकांच्यो ज्यो आमचे बारीक लोक शेतकरी लोक हेंच्यो ज्यो गरजो वळखून तांणी ह्यो दिवपाचें काम केल्ले कडेन आसा. ह्याच बरोबर काल तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की जो त्रास फाटल्या वर्सांनी जातालो लोकांक, खास करून मोटरसायकल चलयत आसतना जो बाळ्ळी टू केपें हॉट मिक्सिंग रोड काल गुडवी पाडव्याच्या शुभ मुहूर्ताचेर ताजें हॉट मिक्सिंगाचें काम सुरू केलां. म्हळ्यार हांव सांगपाक इतलेंच सोदतां की लोकांक जें जाय तें करप एकाच डेव्हलपमेंट म्हणटा आनी नाका त्यो गोश्टी केल्या ताका डेव्हलपमेंट म्हणना. लोकांक जी गरज आसा, लोकांक जें जाय तें करून दिवपाचें काम आमचे आमदार करता. आमदाराक हेज्यांनी बरें बारीक बारीक लोकांचें आनी सुद्दां कितें बारीक कितें काम आसा करपाक ताका बरी बुद्ध दिवची आनीक ताका देवान साथ दिवची लोकांची सेवा करपा खातीर. फाटल्या 4.5 वर्सांक तो सेवा करीत आसा. येणाऱ्या काळाक सुद्दां अशी सेवा करपाची संदी ताका दिवची. आनी हांगा जमिल्ल्या सगळ्या हांव ज्या बेनिफिशियरी आसा तांकां विनंती करता जो आमदार लोकां खातीर वावरता ताका परत एकदां आमकां संदी दिवपाची आमची गरज आसा. आनीक तुमी सगळे ह्या आमदारा फाटल्यान येणाऱ्या काळाक बी रावतले आनी जे लोकांक जाय, जे आमच्या मतदारसंघात लोकांक जाय, जे शेतकऱ्यां खातीर जाय, जे बारीक सामान्य मनशां खातीर जाय तें करपाचें ताका देवान ताक दिवची. आनी तुमी सगळे तेची तशाच पद्दतीन ठामपणान तेजे फाटल्यान रावतले आनी साथ दितले अशी अपेक्षा करता. आनीक परत एकदा आमदाराचें अभिनंदन करता कितें मोठे संख्येन जशे लोक आयलँड अशी मशिनरी तुमी लोकांक दिता असो दूरदृश्टी लोकांचो विचार करपी असो आमदार आमकां मेळ्ळे कडेन आसा. आनी आमी सगळ्यांनी आमदारा बरोबर येणाऱ्या काळाक ठामपणान रावया. आनीक तुमकां सगळ्यांक म्हाका हांगा उलोवन संदी दिली आयच्या हातूंत कार्यक्रमाक भाग घेवपाची म्हणून तुमकां आमदाराक आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.